हे एक चलचित्र काढला पिक्चर, त्याचे नाव मोगाचो करार, आणि ताजो ट्रेलर आणि त्याच्या आयच्या उक्तावणाक आमचे मदीं आसात आमचे रवींद्र भवनाचे वायस चेअरमॅन मनोहर बोरकार आणि ह्या फिल्माचे निर्माते नेरिसा फर्नांडीस, जे पिक्चराचे डायरेक्टर आसा सिल्वेरो कार्दोजो, आणि ह्या फिल्माचे लेखक आमचे बाब कोस्ता, आणि हांगसर जमिल्ले सगळे तुमी पत्रकार आणि मागचे वयले पदाधिकारी, सगळ्यांत पयलीं हांव तुका कॉंग्रेच्युलेट करता की हे चलचित्र काडपाक, हे पिक्चर काडपाक तुवें एक धाडस दाखयलें. आयज कोंकणी जर टिकून जर उरल्या जाल्यार ते आमी केन्नाय म्हणटात ते कोंकणी तियात्राक लागून. कोंकणी पाय आमचो तियात्रीस आसतलो, ताणें केल्ले येदे व्हडले एक खेळामळाचेर, तियात्राच्या खेळामळाचेर केल्ले एक व्हडलें योगदान आसा, आनी ताका लागून आयज कोंकणी ही सगळी गोंयची गोंयकारपण आनी कोंकणी भाशा ही टिकून आसा. कोंकणी फिल्मां खूब जाण कमी काडटात, हांव बी पिक्चर काडून पळयले, मागीर परते ताजो आउटपूट कमी येता आनी म्हणटा मागीर कोण काडपाक वचना. कारण मराठी पिक्चर काडल्यार मराठी पिक्चर महाराष्ट्रान आसात 10-15 कोटी क्रोर्स. सो क्रोर्सांतले एक सेक्शन, एक 2% सुद्दां जर आयले जाल्यार तुजे ते पयशे भरतात. कोंकणी 15 लाख लोकांची आसा आमच्या हांगा, आनी थोडे भायर जे आसा फॉरेनाक सेटल जाल्ले आसा, थोडे मंगळुरूचे कोंकणी पर्यंत तितले बेल्ट पर्यंत आसा, आनी तो आंकडो व्हडलो सुद्दां जायना. 15 लाखाचे आनीक ऍड केल्यार सुद्दां 1 कोटीच्या घरान पावत. पण ते मोठ्या प्रमाणान कोंकणीची फिल्मां जावंक जाय, आणि मेन हाजेर भितर तांच्यांनी आपले भितरची ती ट्रेडिशन जें आसा तें टिकोवन दवरपाक जाय. कोंकणीच्या बरे खेळगड्यांनी, कोंकणीच्या बरे म्हालगड्यांनी आयज कोंकणीच्या मळाचेर पिक्चरां अशीं काडून दवरिल्लीं आसा की ती आजुनी लोक याद करतात, लोक अजुनी ती पळयतात. आनी म्हणून म्हाका तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक हांव ही संद सोडचें ना. नवे विशय घेवन, नवे सब्जेक्ट घेवन बाब सिल्वेरो कार्दोजान भितर काडची फिल्मां. कारण पिक्चर प्रोड्युसर आसा तो सदांच त्रासान पडटा. तो मागीर ताका मेन मागीर पयशे घालचे पडटा, काडचे पडटा. पण रायटर आसा, हांवें एक एल्बम रायट केलो बीन, बरें आसा, कारण तिची कला दाखोवपाची खंय तरी आसा. हे तिगी जर एकठांय जर येना आपल्या राज्या खातीर किंवा कोणाक भाशेच्या मोगा खातीर जाल्यार लोकां खातीर, एंटरटेनमेंट आसूं कितें आसूं, तिगी जर एकठांय येना केन्नाच पिक्चर जायना. बरें रायटअप आसपाक जाय, ते बरें रायटअप आसता, ताची बरी स्टोरी, ती बरी सिस्टमॅटिकली स्क्रीन प्ले जावंक जाय, बरो प्रोड्युसर मेळूंक जाय. आतां भरपूर तुजे कडेन बरें आसा पण पयशे ना जाल्यार कशें जातलें. पयशे घालपी एक बरो प्रोड्युसर मेळपाक जाय, ताकाय बी ती आवड आसपाक जाय. फक्त तो इन्कम म्हणूनच ते चिंतना आसतना एटलिस्ट ब्रेक इवन पॉयंटाचेर जातलें हाजेर जतनाय घेवंक जाय. आनी तिसरो मेन म्हणटा तो पिक्चराचो आत्मो जो म्हणटा तो डायरेक्टर. आणि डायरेक्टर म्हणटा तो पिक्चर सारकें अशें प्रेजेंट करता की तुमी बसलेले आसा ताका दिसता की हें आपल्याल्याच हातून भितर घडटा. तें जिवंतपणां जी हाडपाचें आसता ते डायरेक्टरा कडेन आसता. ती आमच्या गोंयांत खुबशे लोकां कडेन आसा. इतले म्हणजे इनबॉर्न जे हें आसा तें जर फ्लरीश जायत जाल्यार म्हाका दिसता फिल्म मळाचेर कोंकणीक आनी बरे दीस येतले. तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. जो कितें हेल्प जाय सरकाराचे वटेन आसतलो आनी कितें आसा तें हेल्पा खातीर हांव सुद्दां तसो म्हाका उलो मार. हांव आसा, म्हजो मित्र सिल्वेरो कार्दोजो, त्याच बरोबर प्रोड्युसर आनी रायटर, हांकांय हांव परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी म्हाका आपोवन ही संद दिली म्हणून हांव तुमचे देव बरें करूं म्हणटना कोंकणीच्या मोगा खातीर आनी कोंकणीच्या उदरगती खातीर म्हजेंय कितें तरी इल्लो हातभार लावपाक जितलो जर मेळटा ते हांव म्हजी खोस समजता. आनी तें एक काम करपाची उमेद आसा ती फुडें व्हरपाक म्हाका मोकळीक मेळटली. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें. रवींद्र भवनाचो वायस चेअरमॅन मनोहर बोरकर, बाय नेरिसा, आमचो लेखक बाय विक्टर आनी हेर मानेस्त, आनी तुमी सगळे आमचे मोगाचे पत्रकार. पोलीस वातेर देव बरें करूं म्हणटा सराक एट अ शॉर्ट नोटीस ताणें येता म्हटलें, म्हणजे उतराक ना म्हणोंक ना. सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुजो सपोर्ट कोंकणी भाशेचो आसा आनी आमच्या भाशेंत आसा, हेच्या बद्दल हांव तुका सदांच आभारी आसतलो.
तुमच्या माध्यमांतल्यान हे म्हजें फिल्म हांव फुडें पावतलें आनी उंच पोंचल्या पावंड्यार पावतलें म्हूण सजमतां. सगळे तुमकां पत्रकार भावांक देव बरें करूं म्हणटा, चड वेळ घेयना. इतल्यानूच म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. 1 मार्च रवींद्र भवन हॉल मारगांव सांजचे 3:30 वरार सगळ्या लागीं मागता येवन हें पिक्चर पळोवचें आनी कोंकणीक उंच व्हरूंक आमकां आदार दिवचो. देव बरें करूं.